Tuyan sorum Tunga posong untuk kita Dewa tutam soshibur Jiwit tunga petondita Bapa Buddha Katya Bundun Mui Mansasna सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू तुमकां करपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मेनिनो आनी मार्सलिना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबी पात्रा हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आयज तावन 12वीचीं भुरगीं आपली 12th बोर्ड आन्सर करतात केरीत भाशेन ह्या भुरग्यांचेर तांणी केल्ले तयारेचेर आनी तांच्या शिकपाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी ही परिक्षा करता आसतना देवाचो आत्मो तांचे बरोबर आसूंक आनी तांणी ह्यो परिक्षा बरे भाशेन करूंक तांचे पासत आमी मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात इग्नेस पेरेरा आमच्या फादर पिटराची आवय आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता तिचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया केरीत भाशेन तिका बरी भलायकी आनी तिचे दुयेची काळजी घेवंक फावो तितली कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया तशेंच आयज जल्माचो दीस मनयता आतिश्वाज आनीक फादर जॉन सी आमचो शेजारचो पादवीगार तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता जिना रुई कॉस्टा आनी फामील नाकेली रुजारियो डिकॉस्टा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर बागेन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं भावा भयणीनो देवान काय बरो सोबीत संवसार रचलो आनी आमच्या मनशाच्या हातान घालो देवाक आर्गां दिवया दिनवास दिवया सगळ्यांचें देवान रचलां त्या पासत आनी देव रचणार हें मानून घेवन ताणें आपणा बरोबर आमकां सोहो रचणार केल्यार देखून ताका आर्गां दिता आसतना जायते पावटी आमी बेजबाबदार जाल्या जायते पावटी आमी आमकां दिल्ली जबाबदारी पाडूंक ना असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणी मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञाव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा भाग्योन स्कॉलास्टिका तुझे आंकवारीचो उगडास आज आमी समरमता तिची देख घेवन विस्वाशी मागण्यान तुजे लागीं निरंतर एकवटान रावूंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची घोटाय आमकां दी आनी एक दीस सासणाच्या सुखांत आमी तुका एकवटोसोर तुज्या मोगान आमकां बाळगून दवर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. अरुंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. समुद्र काळोखांत बुडलेलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हणलें उजवाड जाव, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखान थावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें उदकाचे दोन वाटे जावच्याक, तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनीक मळबा सकयलें आनीक वयलें उदक वांटलें आनी मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें अंतराळा खायली उदकां एका सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनीक जमा जाल्ल्या उदकाक समुद्र म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनीक बीं आसलोलीं फळांचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जिनसां भासांची बियां दिश्टी दितीं झाडां जालीं, आनी तशेंच जिनसां भासाची बीं आसलोलीं फळां दिता रूख जालें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनीक तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें दिसा आनी राती मदें ओतोर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं, आनीक त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनीक वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान दोन हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनीक ल्हान दिवटी रात चलोवंक. आनी नखेत्रां प्रितूम उजवाड घालूंक दीस आनीक रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळखा मदें ओतोर आसूंक देवान तांकां अंतराळ घाली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळो. सगळें म्हणया सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळो. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायले. सासनाच्या सासनाक ती थीर गोट केले. दर्याचे आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदका तेन्ना पर्वता वयर चडटालीं. जबाब सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळो. वळां फालक्यांनी तूं जोरी फुट्यो शो करताय. दोंगरार मोदल्या त्यो व्हांवून वेतात. तांचे देगेक मळबाबेली सवणी आपल्या घोंटेर करतात. रुखाच्या खांद्याचेर बसून किळबिळातात. जबाब सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळटा. कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा. केलें तें सगळें जाणबायेन केलें. तुज्या रचनांनी प्रितूम उत्पन्न भरलें. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळो. उबे रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय.
Salves por sui, salves por sui, salves por sui, sui, sui. जेजू स्वर्ग राज्याचे शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदीं सगळ्या जिन्साची पिडा रोग बरो करतालो. Salves por sui, salves por sui, salves por sui, sui, sui. Salves por sui, salves por sui, salves por sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. पोलतोड मारून जेजू आनी ताचे शिस जेनेसारेताक पावले. थंय तांणी ओडें लायलें आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सरना फुडें लोकान रोखडोच ताका वळखलो आनी आख्ख्या प्रांतान हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटाकारांक आंथरुणा सयत हाडूंक लागलीं. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नोंगरांनी वो शेतां मळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरतालीं आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागतालीं आनी हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका ख्रिस्ता. आनी हें सगळें देवाक बरें दिसलें. भाव भयणीनो, आयच्यान आमी उत्पत्तीचें पुस्तक वाचूंक सुरू केलां आनी उत्पत्तीचें पुस्तक सुरवातेकूच देव रचणार आनी देवाचे रचनेचो वावर आमचे मुखार दवरता. आयचें वाचप फकत 4 दिसांची खबर सांगता. फाल्यां उरल्यात ते दीस आमी आयकतलीं आनी ताचेर नियाळ करतले. जाल्यार देवान जेन्ना ही रचना रचल्या तातूंत दीस रात, प्रितूम, समदीर, तशेंच झाडां पेडां, फळां दिता तसलीं झाडां आनी फळां दिना तसलीं झाडां. आमी बॉटनी शिकता तेन्ना प्लांट किंगडम हातूंत 4 भाशेचे झाडां शिकता. ब्रायोफायट्स, टेरिडोफायट्स, जिम्नोस्पर्म्स आनी एन्जिओस्पर्म्स. उगडास आहा बायोलॉजी शिकलेली ती. ब्रायोफायट्स, टेरिडोफायट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एन्जिओस्पर्म्स. देवान ही सगळी आख्खी बॉटनी काय बरी रचलेली आनी देवान ती रचल्या उपरांत म्हणलें हें बरें. तशेंच प्रितूम आनीक समदीर. प्रितुमेचेरूय बीन झाडां आसा आनी समदिरांतूय झाडां आसात. तशेंच उजवाड जो आसा तो आमकां दिवपाक रातीचोय बीन उजवाड आसा, दिसाचोय बीन उजवाड दिवपी दिवट्यो आसात. तर हें सगळें आमचे पासत केलां आनी फाल्यांच्या दिसाक आमी उरलेलो भाग जेन्ना नियाळ करतले भाव भयणीनो, देव रचणार आनी देवान सगळें बरें रचलां. आनी आयज आमी ह्या संवसाराचेर पडत जाल्यार मनशान आमी म्हणटा सगळीं हें सगळें पाड घातलां कोणें? जनवरांनी, झाडांनी, वो ते दिवटेन. कोणें पाड घातलां? आमी मनशांनी. अभिमान भोगता आमकां, आमी मनशांनी पाड घातलां. जें आनी कोणाच्यान जायना तें आमच्यान जाता आनी जाता तितून जाय तशें पाड घालपाक जाता. पाड घालपाक जाता जाल्यार ताचें उरफाटेंय आमच्यान जाता म्हणजे बरें करूंक. आनी जें पाड घातलां तें परतून मेळोवन घेवंकूय आमच्यान जाता, रेस्टोरेशन करूंक आमच्यान जाता. म्हणजे पाड घातलां तेन्ना आमची भलायकी बिगडलेल्या भाशेन. हें सुमान जें आतां सुरू जाल्लें आसा भलायकेचे प्रेशितायेचें सुमान, हेल्थ एपोस्टोलेट. आनी फाल्यांच्या दिसाक लूट सायबिणीची परब आमी मनयता तेन्ना खेरीत भाशेन भलायके पासो तो दीस भेटयता. जाल्यार भलायकी आमी बिगडल्या आमच्या पातकाक लागून. म्हणजे जें कितें आमी पाड घालपाच्यो वस्तू करता त्या पासत ह्या संवसारान सगळें जें बरें आसलें तें देवाक बरें दिसलें तें आमी पिड्ड्यार केलां.
आमच्या पातकाक लागून. जाल्यार पातकाक लागून जें कितें आमी पिड्ड्यार केलां तें पयले सुवातेर सारकें करूंक आमकां जेजूची गरज. हाचे शुभ वर्तमानान आमी आयकता कशे भाशेन जेजू जंय वेतालो थंय सगळीं धांवून धांवून येतालीं एक तो कितें उलयता तें आयकूंक. देवाचें उतर आयकना जाल्यार पेकोवणी ना. देवाचें उतर पयलें गरजेचें. जाल्यार जेजूचें उतर आयकूंक तीं येतालीं, ताचे बराबर रावतालीं कितलो वेळ. आनी तशेंच तें उतर आयकल्या उपरांत ग्रामांनी नोंगरांनी वचून जीं कोण बरीं ना तांकां हाडून दवरतालीं, मैदानार दवरतालीं सगल्यांक आनी मागतालीं जेजू लागीं आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावपाक दी. आनी म्हणलां हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. हाचो अर्थ जेजू हात लावपाक दितालो. आयजूय भाव भयणीनो आमी भलायकी बिगडलेली आसा आमच्या चुकींक लागून, आमच्या पातकांक लागून. आयज मागता गाय आमी आमकांय आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावपाक दी. तुमी मागता बरीं ना जाता तेन्ना आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावपाक दी. मागून पळयात. मागून पळयत जाल्यार जेजू दितलो हात लावपाक. आनी मागनासतनाय आमकां हें फावो केल्लें आसा. दर दिसा की मिसाची भेट जेन्ना जाता हे मिसाचे भेटीन जेजूक आमच्यान सांसपूंक जाता, हात लावंक जाता. आंगोस्त्राचे देगेक न्हय पूण आख्खो जेजू आमचे भितर घेवपाक जाता ताच्या उतरांतल्यान आनी ताच्या जेवणांतल्यान. सोयेक घेतात ती सुभागी आनी सोयेक घेतात ती जायती पावटी म्हणटाली तरी पूण आमी आजून पासून दुयेंत कशीं आसा. जाल्यार खंय तरी आडखड आसा. खंय तरी भावार्थ इल्लोसो उणो जाता. वो खंय तरी जें कितें आमी करपाक जाय तें करूंक पावना वो करिना. वो जेजूकूय पातोक नासलें पूण तरी आसतना जेजून सोंसलें आनी तें जालें सोडवणेचें सोंसप. सोडवण दिवचें पासत. जरी तर आमकां कांयच त्रास वो आमकां कांयच पातोक नासतना आमचें कितेंच चुको नासतना आमकां पिडा आयिल्ली आसा वो दूख आयिल्लें आसा सोडवणेचें म्हणून घे. दुसऱ्यांचे सोडवणे पासत तुज्यान जेजू सारकें भेटोवंक जाता. जाल्यार हें सगळें समजता आसतना जेजूक जरी तर आमी हात लायतले भोव पवित्र संस्काराचे भजणेंतूय आमकां मेळटा. जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदांच आसा. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सोयेक घे, मुखार सोर, वेळ काड, यो जेजूशी. आनी जीं कोण येतात जेजूशी हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. बरें उतर बरयलां हें तें एपोस्ट्रॉफी मारून डॅश मारून ताका आय लायला तितलीं. म्हणजे सगळीं जीं कोण हात लायतालीं तितलीं जाणां सगळीं बरीं जातालीं. तूं हात लाय तूं बरो जातलो. आनी हें जरी तर आमी केलें जाल्यार आमच्या भावार्थान आमकां हाचे ताचे फाटल्यान वचूंक गरज ना. हिलर सोदूंक वचपाची गरज ना. जंय आमी आसा थंय आमच्या भावार्था वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आनी जेजूच्या जेवणान वांटो घेवन आमच्यान बरीं जावंक जाता. तर पातोक पयस करुया, जेजूक घेवया आनीक बरे भलायकेन रावया. आनी अशें करता आसतना देवाची रचना देवान जी रचल्या ती देवाक जाय ते भाशेन सांबाळुया. जें कितें आमी पाड घातलां मनशांनी तें परतून जाग्यार घालपाक रिस्टोर करूंक आमच्यान जाता तितलें करुया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. Matycie Pangarko, Szoktaj Twojego cutra, Maty Dula Czeci, Pangarko powitratnia, Twoja Papa, Otipona, Kirkololkia, Żywitacie, Tuka Wąta, Amcze Wąta, Tuka Wąta, Amcze Wąta.
म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव वर्त्या देवा आमच्या बापा, बाग्योन आंकवारी इस्कॉलस्तिकाचें जिवीत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती ओळखून आमच्या सेवेचो व वाकाणणेचो योद्न आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंडावण्यांक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोसांच्या ओतरेकांनी बरोवन तुजी चाकरी ध्यानी मोनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतीकायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तलवारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवीचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटफोर गोठुया. जेसू मेलो, जेसू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. देव रोचणार आनी आमी ताचेर रोचना आनी ताचे रोचनेची निगा घेवंक आमकां वेंचून काडल्यान ताका हारगां दिवया. आमची जबाबदारी मानून घेवया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज म्हाका येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां नकोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रिच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या बलिदानान वांटो घेवंक फावो केलें आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरलें. जेजूचें जिवीत दिसान दीस ओदीक आमचे विनाशी कुडीन दिसती पडच्याक भाग्योन स्कॉलास्टिकाचे देखीन जेजूचें कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लबदूंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्यान आमचे भितर नव्यान सदय परवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोखनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आखेर वचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांत तुजी महिमा परसडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवंडराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84. E12. तुझी Guide